सडा वार्ड नंबर 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हण जाहीर केला। तो वाठार बॅरिकेड घालून सील करून त्या सुवातेर पुलीस दवरल्यात। भलायकी प्राधिकरण रोज ग्राउंड स्टेडियमात लोकांचे स्वॅब सॅम्पल तपासतले। आरडीएक्स गोवा खातीर सडा सावन प्रसाद नायक। लॉकडाऊन हाडले आसा हे लॉकडाऊन हाडले आसतना तरी लोक आपल्याक जाय तशें भोंवता त्या लोकांनी भोंवचे न्हू। हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी भोंव नाकात आनी सरकारचे म्हणजे तुमी सरकारचेर ब्लेम करतले। हांगा हाडला आमचे लॉकडाऊन केल्ले आसा ते तुमी बरे भशेन आमकां सपोर्ट करात, सरकाराक सपोर्ट करात, तशें आमच्या गांवा भागांतल्या लोकांक सपोर्ट करात। हो रोग असो आसा की एकामेकांक जाता ते आमच्या हातीन आसा ते आमी स्टॉप करपाचे। रोग म्हटल्यार कितें हांगा आमच्या वाड्यार 4 नंबरार पयलीं कोरोना व्हायरस नासलो, पूण आतां एक कोण सांगता की मांगरांसून एक भुरगो येयलो तो हांगाचो स्थायीक आनी तो मांगरांसून येयलो तेणी कोणाक सांगूं ना की बाबा आपल्याक ताका डॉक्टरानूच सांगलेलें दिसता 3 दीस तूं घरानूच राव मागीर 6 दीस घरान राव, पूण तो कोणाक सांगूं ना। आनी ह्या तरेन आमच्या वाड्यार मदीं म्हटल्यार अशें एक 5-6 लोकांक जालां आमच्या वाड्यार। तेन्ना हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी तुमची काळजी घ्या, गव्हर्मेंटानूच सांगलां तुमी तुमची काळजी घ्या। ह्या बाबतीन आमचो अर्बन डेव्हलप मिनिस्टर मिलिंद नायक हेणी बरी अरेंजमेंट केला। हांगा आतां पुलीस हाडून दवरला आनी लॉकडाऊन केला सगळ्या त्या वाटेनूय म्हणजे कितले वाटे हांगा खूब वाटे आहा, सगळ्या वाटेनी 2-2 पुलीस लागला आनी सगळ्यांक विचारून धाडटा खंय वयता हे करून। खरी अरेंजमेंट साहेबाक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं।